संतो समका आज भोगता सोम्या मंदिरांतल्या रिक्ताना बलिदान मेळोवंक आयल्या उपकारांक अर्घा दिता नितळाम काकर म्हूण परता नितळाम काकर म्हूण परता पातकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सशी काकूत आमचे दयेन तूं दाखय फावो न्हय म्हणूंक आमी सोम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकीची न्ही बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या बाबा भयणीनो आज इगर्ज माता सांजुआ मरी वियांनी सर फिर्गस विगारांचो पात्रोन हाचें स्मरण करता. आर्स गांवांक मिसां वावरां गेल्या उपरांत ताका हेरांचें मोन समजून घेवची विशेष सगत देवान ताका दिल्ली. मात्र न्ही जायत्यांक देवा सरशी लागीं हाडूंक तो वावुरलो. ह्या दिशेन आयची लितर्जी आमकां सर्वेस्पराची नियमां पाळन ताच्या शिकोवण्या प्रमाणें चलोवन बोवाळतान मुखार सरोंक आदार दिता. ह्या आमच्या पयणांत साबार अडकळ्यो आनी कश्ट मेळटात आनी निरासपण भोगता. तर मोगाच्यानो दिसपरत्या जिवितांत सोम्याच्या पावलांनी चलोवन ताची खुशी करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया. आमची पातकां वळखून घेवया आमकांच हे बलिदानाक आयती करया. हांव पातकी सरपदर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट नंबर हांवें पातकां गेल्यान ओमसो अपराध ओमसो अपराध ओमसो गोड अपराध ह्या पासून बेगीन सुद्दां आमकां मरी सगळे दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदर देव आमचे काकूळट करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा भगवान जुवान मरिये वियेन्ने तुवें बऱ्या गोवळ्याचे उर्बेन भरलोय आनी वाट चुकोवन गेल्ल्या शेड्यांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे परजेक सर्गींच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणेकायाचे आनी शांतीपणाचे शगुनांनी नेटवयलोय. ताची देख घेवन आमचे याजक जेजू सारके बरे गवळी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भाव भयणींच्या आत्मीक बरेपणा पासून उर्बेन वावरूं ससनाच्या आनंदाक पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्रात्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. लेवितांच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें सर्वेस्पराचे दाबाचीक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमाती ज्यो तुमी नेमलेल्या काळार परगट करूंक जाय. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचे पास्क
त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक बेकामेर उंड्याची परब सुरू जाता. 7 दीस तुम्ही बेकामेर उंडो खावंक जाय. पयल्या दिसा तुम्ही एक पवित्र समज सोलोवंक जाय. तुम्ही कसलोच भराचो वावर करचो न्हय. 7 दीस तुम्ही सर्वेस्पराक होम बल्यो भेटोवंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमातीचो दीस. तुम्ही कसलोच भराचो वावर करचो न्हय. सर्वेस्परान मैचेक म्हळें, इस्रायेलीतां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुम्ही गेल्या उपरांत तुमचे लुवणेची पयली पेंडी याजकाक हाडून दिवंक जाय. सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय. साबाताच्या दुसऱ्या दिसा याजकान ती भेटोवंक जाय. साबाताच्या दुसऱ्या दिसा जावन म्हणजे तुम्ही समर्पणाची पेंडी भेटयल्ल्या दिसा जावन 7 हफ्ते तुम्ही मेजोवंक जाय. 7व्या साबाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुम्ही 50 दीस मेजोवंक जाय आनी उपरांत सर्वेस्पराक नव्यान अनबली भेटोवंक जाय. 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राचिताचो दीस. त्या दिसा तुम्ही पवित्र जमत सोलोवंक जाय. तुम्ही उपास करूंक जाय आनी सर्वेस्पराक होम बल्यो भेटोवंक जाय. ह्या 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा जावन 7 दीस पर्यंत तुम्ही सर्वेस्पराच्या मानाक तंबाची परब सोलोवची. पयल्या दिसा एक पवित्र जमत सोलोवची. तुम्ही कसलोच भराचो वावर करचो न्हय. 7 दीस सर्वेस्पराच्या मानाक होम बल्यो भेटोवंक जाय. दबाजीक सभेचो दीस हो. तुम्ही कसलोच भराचो वावर करचो न्हय. सर्वेस्पराच्या मानाक आचरण करूंक जाय ते उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायलीतांच्यो पवित्र संमती आपोवंक जाय आनी उज्यान लासल्यो बल्यो, होम बल्यो, अनबल्यो, बलिदानां आनी पिवन दानां हर एक दिसाच्या निर्दिश्ट विधी प्रमाणे भेटोवंक जाय. देवाचें उतर हे. देवाचे वडकार. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. आराम करा, रागा दम्मडी वाजया. किन्नरी विण्यांचो मधुर आवाज सगळ्यांनी आयकून दी. आज पुनवेचो दीस, आज आमचो महा उत्सव. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो, ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्तकारांचेर झुजाक तो देवलो तेन्ना झुजेच्या वंशांच्या ताणें दिल्ले हे नियम. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. परको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याय देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्वर म्हणटात तो देव हांवच. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्याचो शब्द ससनाक बाळता. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो. थंय तांच्या सिनोगोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणालो, खंय तावन हाका ही जाणवाय आनी असर्यां करची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हय. मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय. आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्यो भयणी सकट आमचे मदें आसात न्हय. तर हाका हें सकट खंयचें आयलें? अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना.
आपल्या माय गांवांत आनी काश्या कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना आनी तांकां बावरतनातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त क्रिस्तई मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमकां कळीत आसा 50 वर्सां पयलें आमचीं घरां कोलवाचीं घरां जावन आसलीं. ताच्या उपरांत एकल्यान नोळ्याचें पाकें घालें. नोळ्याच्या पाक्या उपरांत आतां टारिसां घरां आसात. पूण त्या दाळाय आमचे मदें मस्त सावालां आसलीं. अरे ओ कशें नोळे घालो, ताच्या उपरांत म्हळ्यार ओ कशें टारीस घालो. तेंत आयच्या वाचपान ते आमी पळयता. ऑर्डिनरी सादारण लोक, एक हळ्ळेचो लोक, जेजूचो लोक आनी जेजूचें ल्हानपणाचें जिवीत तांकां बरें कळीत आसा. जेजू कसो जियेलो, जेजूचें काम कितें, जेजू जुजेक कशें कुमो करतलो तें तांकां गोत्ता, बरें करून गोत्ता. पूण आतां काल जालें, ओच्चो लोक, व्हडलेचो लोक जेजूच्या जिवितांत मात कार्यां पळयलें. जेजूचे जणवाय पळयले तांणी, मातकारां पळयलीं, जणवाय पळयलीं आनी जेजू करचें आजापां पळयलीं. तीं हें पुरो पळोवन जाल्ल्या उपरांत तांकां विस्मीत भोगलें. म्हणल्यार विस्मीत जालें तांच्या जिवितांत. हें कितें? त्या देखून तांणी आयचें सावाल घालें. हें सावाल आज त्या लोकां मदें गुंतालें आनी परत्यान ते विचारलें हें खंय जावन आयलें म्हणून. पयलें जावन आसा आब्बा एक्सपिरियन्स, जेजू आनी देव बापाचें संबंद तांणी पळयलें. दुसरें जावन आसा जेजूचें जणवाय पवित्र उतरांचेर, देवाचे उतरांचेर. तिसरें जावन आसा जेजूचें मागण्याचें जिवीत. सदां जेजू ताचें कार्य करचें, ताचें तें खालें करूंक ताचे पयलें तो मागण्यार भेटयतलो ताचें जिवीत. चवथें जावन आसा ताचें रेगुलर देव तंपलाकेचें. आमी सकाळींचे आयिल्ले बरी जेजूय सिनोगागाक मागोवंक म्हणून येतलो. आनी पांचवें जावन आसा जेजूचें कुटुंब, एक पवित्र कुटुंब. हें सगळें विशय त्या लोकांक विस्मीत भोगलें आनी ते सवाल करी लागले. आमच्या जिवितांत ती मस्त पोटी तांकां त्या जाल्यार मोसोर नातुरलो एक सवाल तितलेंत. पूण आतां आमकां कोणीय एकल्यान बरें जावचें आमकां खुशी ना. आमचे एक कुर्ल्यो स्पिरिच्युअलिटी म्हणटा हांव, स्क्रॅब स्पिरिच्युअलिटी म्हणून पांय ओडचें, बरें जावंक सोडना हांव मोसरांत. पूण त्या वेळार तांणी मोसरांत उलयलें न्ही, पूण तांकां विस्मीत भोगलें. त्या देखून तांणी तांचे मदेंच सावालां घालीं. पूण आज तशें न्ही. आज आमी विस्मीत पावना, मोसरांत जियेता. तो कसो तसो जालो, ताचें भुरगें तशें जालें, हाचें भुरगें अशें जालें. ताच्या बदलाक आमी आमच्या जिवितांत कितेंय करयेत गी म्हणून. तांचो आज बरें एग्जाम्पल आसा. जुवांव मोरी वियांनी शिक्षांत दाड्डो म्हणल्यार दाड्डो पास जावचें म्हणल्यार ताका पुरो झिरो, ताचे मार्क्स पुरो झिरोत. पूण ताचें जिवीत देवाक ताणें समर्पिल्ली. पाद्री जालो, एका हळ्ळेक गेलो, कुमसारां आयकलीं, तांचीं बोगणां आयकलीं, तांचें बोगणां कळ्ळें ताका. मागीर तो ताकाच संपूर्ण तरान देवाक समर्पण, ताचें जिवीत ताणें समर्पण केलें. अशें तो व्हडलो जावंक पुरो.
व्हडलो मनीस जावंक पडलो. तशेंच आमच्या जिवितांत ती थोडे फावटी आमकां देवाचें तें उतर नियाळ करन आमच्या जिविती बरें करन जियोवन एक दुसऱ्यांक आदर्श आनी उत्तेजन जावचे बरी आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. Undogowanso harnailiao svikar कर बापा वाइंदाकांसो harnailiao svikar कर बापा आमकां भेटयतां स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर कानिक मोगाची वोत आमचेर कुर्पेशी मोर दैवीक देणी सर्गींची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदादा देवा बापाक मानतदाचें जावन म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजो अगणीत मोग आमकां दाखय. आमी भक्तीन तुका भेटयता त्या याज्ञा वरवीं तुका मानता तसलो गवळी तुजे पवित्र सभेक दिवन आमची काळजां संतोशन भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयस आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदानी सस्नाच्या देवा चौकोड्यांनी चवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. सांजू हांव मोरवियांनी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मारूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत पातकांच्या बक्षांना मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें. ही म्हज्या उडासाक करात. Baba to so good pergotuya. Sumya Jesu तुझे मरण आमी
समरमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पिठात पावल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या आजिक्य वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्ल्यान तुज्या आमच्या बामणीची वखद कर तांकां आनी तुजे इश्ट कथेन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें फजोडीत मुखार पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मेरे देवाचे मेयर संगाती भगवान जुजे भगवान धर्मदूत भगवान जॉन मेरी बियानी आनी स्वर काळी तुका मेळोन सगळ्या भक्तां बरोबर तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा संवंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातखां बगस आनी आमकां तारणां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून जाला जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नाते केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळीन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. स्वामी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे दमदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थेचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयांच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें भितर भाग म्हाका फोवना पूण जे कास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. यात्रेक आमी सजावन आसाव, बासयल्या गांवां पयण करता. तुज्या आदारार पातयेता, तुजी सरसाय मागता. प्रार्थुया. हो मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान ताची गुडार्थ कूड तूं वाडयताय आनी घट करताय. तिचो सांबाळ करून शुभ वर्तमानाच्या साथान आनी आपल्याची सगून जिविताची देखीन भावार्थाची मनां उजवाडयता आनी काळजां पेटयता. तसलो गवळी आमकां दी. अशें जेजूचे गुडार्थ कुडीचे जिवीत सगळे कडेन परजोडू. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. काळजा येशूच्या पातक्यान बुजवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां साडू नाका. सगळे स्लासच्या आमकां साडू नाका. वर्णित जेजूच्या देव काळजा. वर्णित जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद आमकां. बेगीन कृष्णाची कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.